सगळ्यांक येवकार आयज प्रुडंट एक खाशेलो एक न्यूज घेवन आयिल्लो आसा आनी आमी सद्याक आसा जुवारी नगर आमी हांगा आयले आनी हांगा एक शॉकिंग आमी एक गजाल पळयली की एक सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें ऑफिस एक वायटल पुलीस पोस्ट ऑफिस हांगा शेजार एक पुलीस स्टेशन आसा पुलीस आउटपोस्ट आसा एका वाटेन पोस्ट ऑफिस आसा आनी एक डेन्सली पॉप्युलेटेड गांव हो जुवारी नगराचो एकूच हो पोस्ट ऑफिस आसा आनी आयज सद्याक जेन्ना आमी हांगा पावले आमी सडनली पळयलें की अख्ख्या वाठारांनी पत्रे आनी गेट घालून फेन्सिंग केल्ली आसा जेन्ना आमी खबर काडपाक गेले अशें समजून आमकां आयलें की एक प्रायवेट प्रॉपर्टी एक प्रायवेट मनशान एक प्रॉपर्टी घेतिल्ली आसा जुवारी कडेन आनी जुवारी कडेन ती प्रॉपर्टी घेतकर ताणें डायरेक्ट फेन्सिंग केल्लें आसा आनी फेन्सिंग अशें केल्लें आसा की एक सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें पोस्ट ऑफिस जें आसा ताणें सारकें भितर घालून बंद करून दवरिल्लें आसा आयज आमी हांगा पळयलें की एक गेट हांगा लावन दवरल्ली आसा आनी गेटीचे भायर वॉचमॅन आसा वॉचमॅन कोणाकूच सोडपाक तयार ना आयज हांगा जेन्ना मोठो बोवाळ जालो तेन्ना एक कळून आयलें की भितर पोस्ट ऑफिस जें आसा तें फंक्शन करता हांगा एक भायर बोर्ड मारिल्लो आसा पोस्ट ऑफिस इज शिफ्टेड which is itself a crime because the post office is already existing inside. हांगा सद्याक प्रॉपर्टीचो लेन देन जे चलता जुवारीन आपली प्रॉपर्टी प्रायवेट प्रॉपर्टी कोणाक विकल्या कितें केलें तें खबर ना बट द प्रॉपर्टी ओनर हॅज गॉट सच अ गट्स इन दीस स्टेट की ताणें आयज एक गव्हर्मेंटाचें पोस्ट ऑफिस जें आसा हें भितर घालून भायल्यान लॉक केल्लें आसा जायते लोक जेन्ना हांगा येता तांकां भितर वचपाक वॉचमॅनाक पांयां पडचो पडटा लिटरली ते वॉचमॅना कडेन दारां धाडयता वॉचमॅना कडेन रिक्वेस्ट करता न्ही वॉचमॅन ताका सोडना आणि परिस्थिती अशी जाल्ली आसा एक फॅक्ट विच इज व्हेरी शॉकिंग इन गोवा की पोस्ट मास्टर जो ऑफिशियली भितर पोस्टान आसता ताका भायर येवन पोस्ट मास्टराक भायर येवन पार्सलां घेवची पडटा पार्सलां दिवची पडटा लोकांक पोस्ट मास्टराक फोन करून इंटिमेट करचो पडटा की आपूण भायर रावला इतलो वेळ जालो तो पोस्ट मास्टर भायर येता भायर पयशे मेजता मनी ऑर्डर जी आसा अशें सगळें डिलींग जें आसा हें गेटीच्या भायर जाता जेन्ना आमी आयज हांगा पावले आमी भितर गेले तेन्ना आमी एक पयलीं म्हणटा तो एक बोर्ड पळयलो की पोस्ट ऑफिस शिफ्टेड आमी भितर जेन्ना गेले तेन्ना आमकां कळून आयलें की पोस्ट ऑफिस इज ऑलरेडी देर इनसायड मागीर ते पोस्ट मास्टर जेन्ना हांवें विचारलें तो म्हणटा आमी गोवोरमेंटाक इन्फॉर्म केल्लें आसा आतां सद्याक कितलेशेच दीस जाले तो पोस्ट मास्टर म्हणटा आपूण 4 म्हयने जाले हांगा आसा पूण हें खंय तांच्यांनी बंद करून दवरला लोकांक भितर वचूंक मेळना कोणाक भायर येवंक मेळना आनी सद्याक पोस्ट मास्टर जो आसा ही इज फोर्स टू कम आउटसायड दी गेट आयज हांगचे लोकल जे स्थानीक आशिल्ले सोशल वर्कर जे आशिल्ले हांच्यांनी हांगा सगळ्यांनी बोवाळ केल्लो आसा वेलसांवकार सगळे हांगा आयिल्ले आसा दीस इज एन ओडीपी रोड हो एक जो आसा हो रस्तो जो आसा हो ओडीपी रोड आसा आनी हांगा ओडीपी रस्त्याक ब्लॉक करून गेट घालून सद्याक पोस्ट ऑफिसाक भितर घालून सद्याक खंयची तरी एक प्रायवेट पार्टी तो कोण बिल्डर कितें तें कांयच इन्फॉर्मेशन ना पूण ताणें सद्याक तरी हें अख्खे वाठार बंद करून दवरिल्लो आसा पोस्ट ऑफिस इज लोकेटेड इनसायड अ प्रायवेट प्रॉपर्टी आणि प्रायवेट प्रॉपर्टी जो ओनर आसा ताणें भायल्यान गेट घालून पोस्ट ऑफिस सद्याक बंद करून दवरल्ली आसा वॉचमॅन खंय दादागिरी करता वॉचमॅन सांगता सुपरवायझरान आमकां सांगलां कोणाकूच भितर सोडप ना तो कोणीय आसूं आनी तांच्यांनी लिटरली एक गव्हर्मेंट ऑफिसाक भितर घालून एक पोस्ट मास्टराक एट रॅन्सम दवरून आयज पोस्ट ऑफिसाचें ऑपरेशन जें चलता इनसायड अ प्रायवेट प्रॉपर्टी पोस्ट मास्टर इज कमिंग आउटसायड खंय तरी लोकांची मागणी आसा की गव्हर्मेंटान हो प्रकार नोंद करचो फॉर द फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री ऑफ गोवा अ गव्हर्मेंट ऑफिस इज बेस्ड इनसायड अ प्रायवेट प्रॉपर्टी आनी अ ऑफिशियल गव्हर्मेंट ऑफिशियल टू द लेवल ऑफ अ पोस्ट मास्टर हॅज टू कम आउटसायड आणि डील विथ द पीपल एक नॉर्मल पोस्ट मास्टर जो आसता मनी ऑर्डर दिवपाक गेलो ते मनशान भायर येवंक जाय पार्सल दिवपाक गेलो ते मनशान भायर येवंक जाय जो कितें ताका पार्सल घेवंक जाय ते मनशान भायर येवंक जाय एक पोस्ट ऑफिस बंद करून एक बंदखण्यान घाल्ल्या भशेन सद्याक हांगा वेपार चल्लो आसा सद्याक गांवच्या लोकांनी एक धमकी दिल्ली आसा की 2 दिसां भितर समज हे बोर्ड ही गेट जर ते ओपन करना जाल्यार गांवच्या लोकांनी सांगलां नो मॅटर वॉट द कॉन्सिक्वन्सीस आयज एक सोशल वर्कर रोकोजन डिसुजा हे वेलसांवचे भागान जायतीं सोशल कामां करता तांच्यांनी एक गव्हर्मेंटाक स्ट्रिक्ट वॉर्निंग दिल्ली आसा आनी एक क्लियर कट मॅसेज दिल्ली आसा की आयज समज ही जी प्रॉपर्टी आसा एक गव्हर्मेंट ऑफिस जे आसा पोस्ट ऑफिसाचे जे एक्सेस जो तांच्यांनी बंद करून दवरला ही जर गेट येवन ते प्रायवेट पार्टीन जरी ओपन करना गांवचे लोक येवन हे गेट फोर्सिबली मोडटले आनी दे आर विलिंग टू फेस द कॉन्सिक्वन्सीस सद्याक तरी एक पोस्ट ऑफिस भितरल्यान ऑपरेट करता अशें समजून येता वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक.